योकार हांव संदीप पिळगांवकर. चळवळीक पळय आयच्यो हेडलायन. वेंचणूक पावल्या 8 दिसांचेर प्रचाराक येयला नेट. मतदाराचो कौल मेळोवपाक उमेदवार करतात यत्न, पूण फाटल्या 5 वर्सांच्या चुकांक लागून तोंड दिवचें पडटा लोकांच्या तिडकेक. राजकारणांतल्यान धर्माक दवरात पयस. वेंचणुकेक कांय दीस आसात आनी राजकीय फायद्या खातीर करनाका धर्माचो वापर. दिल्लीच्या धर्मगुरूची विनवणी. फुडले 5 दीस राज्यांत उरतले हवामान सुकें आनी थंड. गांवगिऱ्या वाठारांनी पळोवपाक मेळटले हलकेशे धुके. फाल्यां धुक्याची शक्यताय. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतांत नव्या कोविड-19 दुयेंतींचो आंकडो कालच्या परस 16% कमी जावन आयचो आंकडो 1.7 लाखाचेर पावला. पॉझिटिव्हिटी रेटूय देंवन 7.4% पावला. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 865 मरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत कोरोनाक लागून 7 जाणांक मरण आयलां. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 1.7 लाख नव्या रुग्णांची नोंद जाल्या आसली तरी फाटल्या सप्तकांत केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा. जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देंवन 7.4% जाला. जाल्यार आयज कोरोनाक लागून 865 जाणांक मरण आयलां. कालचे परस हो आंकडो कमी आसा. फाटल्या 24 वरांत 1.7 लाख नव्या दुयेंतींची नोंद. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 865 मरणांची नोंद. राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन 7.4%. आतां मेरेन 169 करोड लोकांचें वासिनीकरण. जाल्यार गोंयांतय नव्यो केसी कमी जावन दुयेंतींचो आंकडो 282 हाचे मजगती पळोवपाक मेळटा. पॉझिटिव्हिटी रेटय 14%चेर पावल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वेंचणुकेचो दीस जशे जशे लागीं पावता तशे तशे उमेदवार घराघरांनी प्रचाराक भोंवत आसा. आनी चडशा जाणांक फकत विरोध म्हणून न्हय तर वैचारीक दृश्ट्या वेगवेगळ्या पक्षाच्या मतदारांक तोंड दिवचें पडटा. कळंगूटचो गडगंज आनी ह्या खेपेचो काँग्रेसचो उमेदवार मायकल लोबोकूय अपवाद ना. फाटल्या 10 वर्सां सावन भाजपाचो आमदार आनी मंत्री आशिल्लो मायकलान सद्याक काँग्रेसीचो हात धरला. पूण प्रचाराक भोंवतना कांय मतदारांनी ताका उजरोवन काडला. पळयात. पोरबावाडो कळंगुटे हांगा घराघरांनी प्रचाराक भोंवतना जॉर्ज ह्या थळाव्यान पिडो घेवन मायकलाक धांवडावन घातलो आनी ताची इज्जत काडली. ताणें हें पावल कित्याक उखल्लें हें ताणें गोवा 365क सांगलें. तो म्हणटा मायकलान 2017च्या वेंचणुकेक दिल्ल्या आश्वासनानुसार ताच्या घरा फुडल्यान आशिल्ल्या रस्त्याचो प्रस्न सुटावो जावंक ना आनी रस्तो अशीर आसूनय ह्या वाठारांत हॉटेल प्रकल्पाची परवानगी दिल्या. आयकात तेका. I have been asking together for Kalangut, Sarpanches, MLA, okay, now Minister, to take care of the promise that they had done in 2017 to remove the encroachment at road 36318, which is my property adjoining road. It is a long fight. From 2005 there was a case filed for encroachment at police station, okay, which was filed by the Kalangut police, okay, at Mamladar, under section 133 road encroachment removal, which should have been disposed of in 6 months. But with the power of Joseph Sarpancha at his best, okay, during that reign, he just didn't give a damn. He took the land that was given for the villages and, blessed it on his sister. Court matter was disposed in 2019. Okay, after persuasion, a lot of after 14 to 16 years, my wife was following this matter. Okay, called road 36318 encroachment. It is also signed by 18 villages, okay, demanding for the road and removal of the encroachment. Now the present crisis is that during the coming of Michael Lobo made a promise to me for my support and for the villages' support that he will remove the encroachment because it was a petty matter, just removal of encroachment which is gifted by a gift deed. Okay? But the gift deed has disappeared. I made several trips to Michael Lobo's office, his secretary. They said you from the counter, this pillar to that post, but nobody was interested in that matter. It is labelled as George and Linda's matter. Linda is my wife, advocate, who fought the matter 14 years of just getting the dates, and the mamlakas were being transferred. The actual culprit here is these people who have encroached, and his main support was their godfather, brother, Joseph Sikher. It can be investigated. Michael Lobo was busy building up his empire, but not keen to remove the encroachment. On the contrary, he goes and makes a pact with my opposition, okay, who are my dead enemies. We have fought wars. Okay. I don't want to go into details. We have fought cases, wars, police, Kalangut Rapos knows it, and we are very famous.
Okay, we have been arrested. Okay, threatened. Okay, my son's intimidated. Their education tried to be destroyed. We have survivors. I told Michael, please do this. Okay, he said, I will do it. I will do it. I will do it. I asked the ward member to do it. I asked the sarpanch to do it. A site inspection was carried out in 2021. Okay, after a lot of persuasion by Dinesh and secretary, then sarpanch Dinesh and secretary Bakkar. Till today, I have not got the report. No road 6 meters wide. How can they have projects on this road? Okay, and why has Michael allowed this? Okay. Now I made an accusation. Whether I am right or wrong, let the authorities prove it. Okay, but I am making the accusation. He was my friend. He cheated me. He used me. Okay, I have filed complaints and CRZ complaints which are lying pending Okay. for no action because there is settlement somewhere. Give and take has been happened, and I am the one who is being used as a ping pong ball. You know? Buildings have come, I have named them before, okay? I am not against the people. They have paid license fees, they have got everything legal. But on paper, in the NGPDA drawing, ODP plan, it is showing 6 meters or 8 meters. How can there be mathematical mistake? Yeah. There cannot be a mathematical mistake. It cannot be 6 meters on the ODP and on physically it is only 3 meters. कळंगूट दारादारांनी प्रचाराक भोंवताना आनीक एक बायलेन मायकलाक तासून काडलो. 2017च्या वेंचणुकेक दिल्ल्या आश्वासनानुसार तांच्या वाठारांत फावो त्यो सुविधा कित्याक पुरवंक नात? तिच्या ह्या प्रस्नाक मायकला कडेन आनी ताच्या पंचाच्या टीमी कडेन कांयच जाप नासली आनी वेंचणुके उपरांत तिचो प्रश्न सोडयता अशें परत आश्वासन दिवन मायकलान थंयसून धांव घेतली. 3 major points what I'm circulating for my ward. No ambulance can come here. No fire brigade can come here. No sewage tank can come here. This side or this side? This side. There is no other road. Why this has been not done for last 10 years? The entrance is much longer. These are the major things, 3 things only are asking. Short and one turn is there. Victor, try now. No, when I approached him, why the road is not happening, he told me that this is not panchayat. He told me that this is not panchayat work. They are दादाचे. तो दादांना सांगू नये तुम्ही दादांनी बोलले ना तुम्ही येऊन सांगू नये आम्ही तुका सांगले मरे. हो दादांना मीटिंग घेतली 4 वाटी तुमका आपण तुम्ही कोण येऊन ना नको आम्ही स्वेट टँक खाली करपाची लोकांच्या पर्सांनी सांगताय खाली करता मरे सारखे आय एम रेडी टू स्पेंड मनी not here for you. No, all over. Government money दी ना government money. Road government करतलो. Road government will spend. Why was not one now? You made road. फुलांत तुम्ही घातला ब्लॉक्स पुढे येऊच ना. काम दिसला तर काम बना. पुढे चालू आहे. काम पुरा बंद हा. We also don't know whether we can remove our vehicle outside or no. फोर-व्हीलर बाहेर काढून भेटली आहेस का ना? ए why ये किती जाणार आहे ती दोन्ही एग्री झाले आम्ही जरी कांता किती वाढले होते I am ready to build. I have built so many. बरोबर आहे आखे मेन रोडाचे आम्ही बांधला चला पण आम्ही पोहोचाय. त्याला नाही बांधला तुम्ही करून घ्या हा खर्च करला पैसे आम्हाला रेडी कर You give us infrastructure development. गावाचं पूर्ण दादा करा. हा यू वोट फॉर मी Definitely, I will vote for the right candidate. I'm from Dubai. Yeah, that's what. No? And I don't waste my vote. I will vote for the right candidate. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. आम आदमी पक्षान दिल्लीची इंगर्ज मोडल्या ह्या आरोपावयल्यान आम आदमी पक्षान TMCचो उमेदवार चर्चे आल्लेमाक तासला. इंगर्ज मोडून उडोवपाच्या प्रकरणात दिल्ली सरकाराचो कसलोच हात ना, पूण त्या भायर दिल्लीच्या आपच्या सरकारान चर्च परत बांदून दिल्या. खंयचोय क्रिस्तांव थंय वचोन स्थिती पळोव येता, आपण म्हटलां. जाल्यार फरिदाबादच्या डायजेशनान आपल्या स्टेटमेंटान सांगलां की वेंचणुकेक 10 दीस आसतना इंगर्जीचो राजकीय फायद्याक वापर जाता. इंगर्ज मोडपाच्या प्रकरणात दिल्ली सरकाराचो कांयच हात नाशिल्लो, पूण दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान इंगर्ज परत बांदून दिल्या. Press release is coming from the PRO of Diocese of Faridabad, Father Frijo Tarail. So हे press releaseaचेर तो clearly म्हणटा की
इट हॅज बीन ब्रॉट टू आवर अटेन्शन, तेमचे नोदरे मध्ये हाडलां की पेटिशन हॅज बीन फायल्ड रिसंटली इन दिल्ली कोर्ट. एक पेटिशन दिल्ली कोर्टांत घातलां with regards to Little Flower Church in Delhi. आणि हे पेटिशन 10 दीस बिफोर द इलेक्शन्स इन गोवा raises questions about politicizing the issue. क्लियरली म्हणला 10 दीस पयले गोंयच्या इलेक्शना पयले हो इश्यू पॉलिटिसायज करपाक म्हूण हे पेटिशन घायलां. हितून क्लियरली सांगता, इगोज सांगता की हो इश्यू आज घेयला की पॉलिटिकली लोकांक मायंड चेंज करपाक, लोकांक आज फोर्सफुली चिंतपाक की इगोज ही मोडली आम आदमी पार्टीन म्हूण. आज इगोज क्लियरली सगळ्या गोंयकारांक आज सांगो सोदिता की हें जें कोत्ताय पॉलिटिक्स फकत डिफेम करपाक आनी आहाय तेच करप्ट जे आहाय त्योच करप्ट पार्ट्यो परत येवपाक. जी डायसिस आहा इगोजीची तेमकां केन्ना हो इश्यू पॉलिटिसायज करपाक नाका आसलो म्हणटाय ते. In fact, immediately after the demolition of the church, इगोज मोडली तेन्ना गव्हर्मेंटान जे आहलो सरकार जो बीजेपीचो आहा, जे DDA आहा, ते DDAन जेन्ना इगोज मोडली, the diocesan authorities had contacted the chief minister and other civil authorities. Chief Minister of Delhi, Bab Arvind Kejriwalan has provided full support for this issue. He facilitated in rebuilding a temporary church. तेणे सगळी तयारी केली, परमिशन्स गेले, सगळे मांडावळ केली नवी टेम्पररी इगोज फिगरोज बांधून दिवपाक, एन्श्योरिंग दॅट कॅथलीक कम्युनिटी ऑफ द लोकॅलिटी कूड सेलिब्रेट क्रिसमस इन लिटल फ्लॉवर चर्च. हें सगळें तेणें जाय 2-2.5 म्हयन्या भितर केलें ताकी क्रिसमसाच्या दिसाक 25 तारखे डिसेंबराचे थिंगा जो क्रिस्तांव लोक आहा तेमी मीस आयकोच म्हूण. आनी ते मीस आयकिले. ही टेम्पररी स्ट्रक्चर जी बांदलेली आहा थिंग हांवूय वचून येयलां. मुजबारार आमी एक 8-9 जाण गेल्ले डिसेंबरा म्हयन्यांत फर्स्ट वीक काबार जाताच. आम वचून येयले थिंगा, आमी इगो चोयली, आम रोजार केले थिंगा, आम ते फादराक उलयले आनी आम केले तेवूय पेपराचेर घायले, ते व्हिडियोय घातलेले. ते इतली जाले आसतना तरी पूण आयज TMCचो कॅन्डिडेट जो आहा तो प्रत्येक मिटिंगेक वचोन स्लायड दाखयता, जे व्हिडियो आमको आहा, जे प्रूफ आमको आहा, तो इगोजी वयल्यान उलयता. सगळ्या लोकांक फोटोईन सांगो सोदिता की इगोज आम मोडल्या आनी इगोज आपान मोडल्या. आज परत एक पाट हें बंद करपाक आनी तेगे स्टेटमेंटाक कावंटर करपाक परत एक पाट इगोजीन मत सोरो पडटा. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वेंचणुकेचो कावंटडावन सुरू जाला. वेंचणुकेक 8 दीस उरिल्ल्यान वेंचणुकेचें रणमाळें नेटान पेट्टा. कांय दीस उरिल्ल्यान दारादारांनी भोंवपाचो प्रचार वेगळेच कवळपाचो उमेदवार यत्न करतना दिश्टी पडटात. पळयात. वेळ्ळीचो NCPचो उमेदवार फिलिप नेरी रॉड्रिगीसान दारादारांनी वचून आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्या. रॉड्रिगीस पयलीं भाजपा सरकारान मंत्री आशिल्लो. जाणें NCPच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लडोवपाक लागून भाजपाचो राजिनामो दिलो. ताच्या विरोधात उबो राविल्लो TMCचो उमेदवार बेंजामिन सिल्वानूय वेळ्ळींत दारादारांनी वचून प्रचाराक नेट धरला. ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी लास्ट 4 टर्म्स रिप्रेझेंट केल्ली आसा आनी हिंगा म्हाका कितले आमचे संबंध जे रिलेशन जे आहा पळय ते प्रमाणे आमी चॅक कोना रिस्पॉन्स कित मेळटा. इट इज जस्ट अ रेसिप्रोकेशन. तेमी म्हाका मोग दिला, हांव म्हजो मोग तांकां आतां दिवपाक येयला, सांगपाक येयला की आमची आतां नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आनी ताजो घोडयाल म्हणून आमकां तांकां पटून दिवपाक जाय. ते खुबसो लोक म्हाका वळखता एज अ फेस. सो आमी तांकां सांगता ट्रस्ट इज फेस बिकॉज वी हॅव डन द प्रोग्रेस आनी एश्योर्ड प्रोग्रेस म्हणटा. पर्पज हे लोकां फुडें येवपाक इज टू पॉप्युलरायज बाय सिंबल. 5 वर्सां हे तरी काळान चोयले जाल्यार डेव्हलपमेंट म्हणटा नाच. आमी जो डेव्हलपमेंट केलो 12 ते 17 वर्सां तोच डेव्हलपमेंट आहा. आतां हे 1 म्हयन्यामध्ये तुमी चोयले जाल्यार रस्त्यार डांबर घातला, फटमिक्स केला 1 म्हयन्यात. 4 वर्स 4.5 वर्स काबार जाली आनी सेकंड आतां इलेक्शन आतां 8 दीस आसाय, हो डांबर चालू आसा. सो डेव्हलपमेंट पळय आसा तो कंटिन्युअस प्रोसेस आख्खे 5 वर्स जावपा जाय. पूण आतां चोयल्यार कोटा इलेक्शना टायमार हें जाता. सो आमकां दिसता जे पड कोण आसले आदले आमदार BJPचे तेमी एकूच चिंतलेले लास्ट आनी वर्सान वर्स तशें जाता.
पण आता ते डेव्हलपमेंट करपा म्हणून गेले फिलिपिनरी बीजेपी आणि वो डेव्हलपमेंट तेगे लास्ट टाइम करपाचो रस्ते करपाचो तुम एवरी 5 years मुगे टर्म सोडून 5 years तेगे टर्माचो निमाण्या वर्साकूच तो डांबर घालता रस्त्याक. जाल्यार थियेचो भाजपाचो उमेदवार निळकंठ हळर्णकारान आपल्या मतदारसंघात प्रचाराक बरोच नेट धरला. हळर्णकाराक तेंको दर्शोवपाक भाजपाचे कार्यकर्ते व्हडान गितां गायतना पळोवपाक मेळ्ळे. तुझे मतूय कोणाक देवा शपथ सांगता आमचे मतूय कमळाक सांग रे देवा तुझे मतूय कोणाक देवा शपथ सांगता आमचे मतूय कमळाक सांग देवा तुझे मतूय कोणाक देवा शपथ सांगता आमचे मतूय निळकंठबाई सांगो चेडवा तुझे मतूय कोणाक देवा शपथ सांगता आमचे मतूय निळकंठबाई सांगो चेडवा तुझे मतूय कोणाक देवा शपथ सांगता आमचे मतूय कमळाक. गोवा 365 खातीर वेळ्ळीच्यान रमेश नायक रावत आनी मडगांवच्यान संदीप कामुलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. काल राज्यात हवामान सुकें आशिल्लें. तशेंच काल आनी आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पळोवपाक मेळ्ळे. 6 फेब्रुवारीच्यान फुडले 5 दीस हवामान सुकें उरतलें. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 21 डिग्री सेल्सियस जावपाचो अदमास आसा. काल चडावत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जाल्लें जाल्यार उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस जाल्ल्यान वातावरण सदचे परस चड थंड आशिल्लें. फुडल्या 2 दिसांक तापमान 2 डिग्री सेल्सियसान वाडपाची शक्यताय आसा आनी उपरांत तातूंत 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव जावं येता. फाल्यां फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पळोवपाक मेळटलें. प्रवास करतल्यांनी जतनाय घेवची अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आयज दनपारां वा सांजे मळबांत कुपां दाटून येवपाचो अदमास आसा. नुस्तेमारी करप्यांक आजून मेरेन कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. फुडल्या 5 दिसांक हवामान सुकेंच. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 21 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 24 वरांत उण्या तापमानान 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान वाड. फाल्यां फांतोडेर हलकोसो दव आनी धुकें. आयज दनपारां वा सांजे मळबांत दाटून येतात कुपां. नुस्तेमारी करप्यांक आजून मेरेन कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटा. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.